नमस्कार, पळया सिटीग्राम खोबऱ्यो. सरकार हिंदूची मोठी मोठी देवळां ताब्यात घेवंक सोदता. ताच्या आड हिंदू जनजागृती समितीची मोहीम. 8वें अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन रामनाथी जाले. भारत हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करचे. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेशात हिंदू वयल्या अत्याचारा आड आवाज काडपाची अधिवेशनान थारायला. अधिवेशनाक देश विदेशातले हिंदूवादी संघटनेची प्रतिनिधी आशिल्ले. इसलिए हमने मांग की है कि हिंदू मंदिरों का व्यवस्थापन करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्थापन समिति या महासंघ ऐसे निर्माण हो जाए और हिंदू मंदिरों के संदर्भ में ये सेकुलर शासन कोई स्वयं निर्णय ना लेते हुए वे इस समिति के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में कार्य करें और इस समिति में धर्माचार्य, शंकराचार्य, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ता, इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, ऐसी मांग इस अधिवेशन ने किया है। हमारे जो संविधान में असंवैधानिक रीति से जो सेक्युलर शब्द डाला गया है उसे निकाल करके वहां पर स्पिरिचुअल शब्द डाला जाए, जो वास्तविकता में भारत की आत्मा है। सदैवता से भारत आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है। नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने के दृष्टिकोण से इस अधिवेशन ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्मिति का विषय हो या पूरे देश में गोवंश की हत्या बंदी हो, धर्मांतर पर बंदी हो, इसके बारे में भी आज केंद्र सरकार ने कानून बनाने आवश्यक है। इसी के साथ ऐसे बहुत सारे जो प्रस्ताव है वो प्रेस नोट में दिए हैं। इसमें अंतिमतः जो गोवा में श्री राम सेना के अध्यक्ष जो है प्रमोद मुतालिक जी, तो आज हमारे संविधान में हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्धोकता से जाने का, प्रवास करने का, वहां पर अपना विषय रखने का पूर्णतः स्वतंत्रता है। लेकिन ये संवैधानिक स्वतंत्रता होते हुए भी उन्हें गोवा राज्य में जो प्रवेश बंदी का एक संविधान विरोधी कदम उठाया गया है, तो उसका निषेध इस अधिवेशन में किया गया है। सत्तरीतल्या खासा करून वेळसा, कापोडे, ठाणे वाठारांतल्यो गायो गायब जावंक लागल्यात. आता मेरेन 20 गायो ना जाल्यात. थळाव्यांनी पुलीस आणि म्युनिसिपालिटीक कागाळ केल्या, मात पुलिसांची कांयच हालचाल ना. 2 वर्सां फाटीं खंय अश्योच गायो गायब जाताल्यो. आता जवळजवळ 7-8 दिवस जातले नसले. शुक्रार शेनवार पासून त्यो 2 आसले त्यो बी ना जाले आता परत. तुम्ही कंप्लेंट बी केल्या? हय, पोलीस स्टेशनार गेले आम्ही आणि कंप्लेंट बी केल्या. काय चौकशी काय करूंक ना त्यांच्यानी अजून. माझी दोघांना युग पाडो आणि एक ही काय जाऊ. पोलीस कंप्लेंट बी केल्या तुम्ही? म्हणजे पोलिसांनी गेलो होते, पोलीस कंप्लेंट केल्या. हो केल्या, कंप्लेंट केल्या, पण त्यांच्याने काय ते पुढे हे करते कशा काय ना ती आम्ही पोलीस कंप्लेंट बी केली सगळ्या हे साठी, सगळ्या गावांत सोदली नात ती. म्हणजे आता ह्या पोलिसांनी कितें एक्शन घेवपाची, मातशी कितें पळोवपाची. हो, साधारणशी कितली हांगासून गोरवां ना जाल्यात तुझ्या वाड्या वयली? आमचं 9-10 आसतली. पोलिसांनी चौकशी करची. आम्ही पोलीस कंप्लेंट केली, सगळे केले. आम्ही 3 पोलीस स्टेशनात गेले, अजून चौकशी त्यांच्यानी केली ना. यान पुढे किती जातले? आता या 2 वर्षा पहिले असंच हे झालं, इश्यू झाला. आता परत इश्यू परत चावलो. किती करपाचे? तुम्ही काय चौकशी करपा जाय ना. म्युनिसिपालिटीने एक ऍप्लिकेशन दिले, पोलीस स्टेशनार एक ऍप्लिकेशन दिले. 3 गेली पोलीस स्टेशनार आम्ही. आणि ती ना बेपत्ता ते मळार सोडून घालतात ते गोरवा बेपत्ता झाले. 15 दीस सायद येयले आमकां ही गोरवाचो निकाल लावचो तुम्ही. ते आमकां कांयच खबर ना की खंय केन्ना येयले. आम्ही दिवसांची येयला दायार येता म्हणून गोरवा ना ते आमकां कळ्ळी. 1 जून सावन दर्यांत मोसमी यांत्रिकी नुस्तेमारी बंदी आसतनाय नुस्तेमारी चालूच. वास्को खारीवाड्या वयल्या रापणकार आणि मेकॅनायज्ड ट्रॉलरवाल्यांचे वाजले. बंदी आसतना काही ट्रॉलरवाले नुस्तें मारूक वतात. सरकारान लक्ष घालचें. नुस्तेमारी खात्यान बोटी जप्त करच्यो म्हण रापणकारांची मागणी. 61 डेज मॉन्सून बॅन स्टार्ट जाता 1 जूनांतल्यान. पूण पयल्यार आयज
डोक्यांतल्यान जेट बोट ह्यो भायर गेल्या फिशींग करपाक आनी ते भायर ते आयज LED लायट यूज करता. आयज खंयच्याय बिचार तूं उबो राव LED लायट बिचांतल्यान वयर दिश्टी लायट दिश्टी पडटा. म्हणून हो सरकार जो आसा हो कितें करता, हो फिशरीज मिनिस्टर हो डायरेक्टर जो आसा हार्लेकर हो सिन्स तेणें 2 वर्सां चार्ज घेतली तेणें कांयच म्हणून काम करूं ना. आमकां जाल्यार अशें दिसता जें पळय गोवोरमेंटान 1 तारखेरसून बॅन लायलोलें आहा, फिशींग बॅन लायलोलें आहा. आमकां अशें आयकोन येयलां की आजून देखून बोट्यो बंद जालोल्यो नाय, भायरूय हाय अशें दिसता. हेजेर फिशरीज डिपार्टमेंटान आनी फिशरीज मिनिस्टरान जाता तितली बेगीन इन्क्वायरी करची की हें खरें फिशींग बॅन जालोलें आहा ना तें. आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो एक डिमांड आहा. नाजाल्यार फुडें म्हाका आनी दिसना फ्युचरा हे भाशेन तर LED आजून देखून चालू आहा. आयज 3 तारीख जाली, आजून देखून चालू आहा जाल्यार हें तेणी जाता तितली बेगीन बंद करचें गोवोरमेंटान आनी फिशरीज डिपार्टमेंटान. जे गोवोरमेंटान जो कायदो दवरला 2 म्हयने बॅन स्प्रेड, हे हितून आमी मॅकनायज बोट्यो आमच्यो बोट्यो फिशिंगाक वचोय आनी आयज पासून आमी गोवोरमेंटाक कॉपरेट करीत येयल्या आनी आयज पासून करता. पूण जरी तर कोणें तर एलिगेशन केलें जाल्यार हेजेर आमकां व्हडलो हेंच ना. कित्याक आयज आमचे एज ए प्रेजिडेंट ऑफ आमच्या गोवा फिशींग बोट ओनर्स आसा, हेजेर आमचे सगळे वर्कर धाकट्यो बोट्यो त्यो व्हडल्यो बोट्यो ओ पर्सिंग जावं ओ ट्रॉलिंग जावं हाचेर आमी सगळ्यांक आमच्या अंडर एसोसिएशनाचेर आहा. जरी जर कोणें एलिगेशन केलें हे एलिगेशन आमी व्हडलेशें हें दिनाय. घेऊया एक ब्रेक. समीक्षा योगेश गांवकर कावरे पिलान केपेची नवी सरपंच. सरपंचा खातीर जाल्ले वेंचणुकेंत तिणें 4-3 मतांनी जिंकली. आदली सरपंच लक्ष्मी देसायान राजिनामो दिल्ल्यान सरपंचाची खुर्ची खाली जाल्ली. आज ही आमची समीक्षा गांवकर आमची सरपंच ह्या पिल्ला पंचायतीची सध्या निवड जाल्या. तेजी ते 4-3 अशी आमची ताका निवड दिला. पळय गेले ते 2 वर्सां आमची तितली पंचायती डेव्हलपमेंट बरें तितलें जालें ना. तरी आसतना आमची 3 वॉर्डांची आमची 2-2 अशी प्रपोजल अशे टेंडर जाल्ले. आतां सद्या आमची फुडें बी आमची आनीचेर डेव्हलपमेंट करपाक जाय आसलें. तरी त्या हितून आमची तितली त्या सरपंचाची आमची तितली अशी हें मेळना. आतां सगळे गांवांतल्या लोकांनी जावं आनी सगळ्यांनी म्हाका मेळोन इलेक्ट करून हाडला, ताका लागून खूश जालें, म्हणजे खुशी जालेली आसा. आनी तशीच आमच्या गांवांक लायट वता जावं उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, रस्ते जावं कितें आसा डेव्हलपमेंट तें करून हांव म्हणल्यार पंचायती सद्या इलेक्ट करून हाडलेलें आसा. तें हांव डेव्हलपमेंट करून हांव सद्या फुडें सरतलें. आनी तशें ताका लागून हांव सगळें काम म्हणल्यार सगळें हें करून रस्ते जावं कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करतलें. कितले अशी वोटींग जाली तुका? वोटींग 7 जाण आमचे पंच आसले, 7 वार्डांतले 7 पंच आमचे. तेतूंतले 4 जाणांनी सपोर्ट करून म्हाका निवडून हाडला आनी 3 जाणांनी म्हणटा ते वेगळे आसले. आदली आमदार विक्टोरिया फेर्नांडीसाच्या गोवा हेल्पिंग हँडान बेकरी कोर्साचे वर्कशॉप दवरिल्ले. वांटेकार जाल्ल्यांक सर्टिफिकेटाय दिल्यांत. कोर्स केल्ल्यान खंय सरकारा कडल्यान रिणां घेवन काम धंदो करपाक मेळटलो. पयले सुवातेर हांव आमच्या गोवा हेल्पिंग हँड्स ह्या मेंबरांक तशेंच आमच्या बऱ्यांतले बरे आमचे पार्टिसिपंट आमचे स्टुडंट हे आयज आमची सगळीं हिंगासर एकठांय जाल्या आनी ह्या बेकरी कोर्साक लागून पळय ती आयज हिंगा येयल्या. आतां एक 3 म्हयन्यांनी हो कोर्स तेंचो काबार जाल्लो आहा आनी तेंकां सगळ्यांक तेंकां गव्हर्मेंट सर्टिफिकेट मेळिल्ली आहा. आनी गव्हर्मेंट सर्टिफिकेट ही तेंकां पळय मेवल्या ती तेंकां खूब बऱ्याक पडटली. कित्याक ते सर्टिफिकेटीच्या आदाराचेर तेंच्यान एक 5 लाख पासून गव्हर्मेंटा कडल्यान लोन घेवंक जाता आनी तो लोन घेवन तेंच्यान व्हडले आव्हान हाडून आपल्यान ओन घरांनी तेंच्यान एक धंदो कसो स्टार्ट करूंक जाता. Very useful course which will go a long way in your life. And this is done by the helping hand. What these schemes help you to stand on your own and to prepare your own bakeries. पंचायत वाठारांत प्लास्टीक वापरूंक मेळचें ना आनी विकूंकूय मेळचें ना म्हण सांकवाळ पंचायतीन ठराव घेतला. कायदो मोडटल्याक खंय फायनूय मारतले.
एक्चुअली आमचे कंपेर करीत जाल्यार रेजिडेन्शियल एरिया आनी आमचें पॉप्युलेशनूय बी चड आसा आनी हेका लागून ही गार्बेज चड आसा. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार एक्चुअली आमचे कडेन आमची ओन सायटी ना, त्या कारणाक लागून आमी कलेक्शन आतां आमी डोर टू डोर कलेक्शन करतात आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टरूय आसा. सो कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता, दुसरे कडेन गार्बेज व्हरून म्हणजे तागेले सायटा थंय घालता. पूण जेन्ना आमची जी इंडिपेंडंट सायट जातली त्या टायमार आमी एंटायर जो विलेजीन जो कचरो जावं कितें आसा न्ही तो आमची रिस्कार आमी डिस्पोज करतले. सेल ऑफ आनी यूज ऑफ प्लास्टीक बॅन इन ज्युरिडिक्शन ऑफ ईच पंचायत एरिया. सो हाजे फुडें आज आमी आमचो ग्रामसभा जे मेंबर आशिल्ले युनियनचं रेजोल्युशन एडॉप्ट केलां की आमच्या ज्युडिक्शनान जे विलेज पंचायत सांकवाळे आसा तातूंत एंटायर शॉप्स जावं एस्टॅब्लिश जो कोण प्लास्टीक वापरता ताजेर कायमची बंदी हाडपाची. आनी पयलीं आमी ताका इनिशियल स्टेजीन अवेरनेस करतले आनी ईच शॉप्स रेजिडेंट्स खंय जो प्लास्टीक विकता तांचे कडेन वचून आमी तांकां पयलीं सांगतले की प्लास्टीक विकप ना जावं यूज करप ना, कंप्लिटली बॅन आसा. आनी ताजे नंतर सपोज इतले अवेरनेस करून सुद्दां जो कोण मेळटलो विकता आसतना जावं सांपडटलो ताका आमी फायन इम्पोज करतले. कचरो येता आमचे जुवारीचेर, तो आमचो कचरो नासता, तो भायरचो कचरो येता. आमचो हिंगा कितें बी आसतात डोर डोर आमचो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो येता घरा घरा कलेक्शन करून व्हरता तो कचरो. लोकां आसा जायतीं लोकां येता एक्टिवा घेवन येता, गाडी घेवन येता, भायरचो कचरो येवन उडयता आमच्या हिंगा. तर आमी कितें करपाचें? आमी जायते लोकांक धरला, आमी जायते लोक वॉर्निंग बी दिला तांकां की म्हणटा आयज करनाचें. भायरचे चड येता आनी कचरो उडयता, रातचे येता सगळीं काम करून वयता. सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट.